आनी आतां पुराय खबरो। 13 डिसेंबर हो खासा दीस। सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर सगळ्यांचे भाई हांचो जल्मदीस। शुक्रारा पर्रीकराच्या जयंती निमतान मिरामार पर्रीकराचे स्मृती स्थळ बांदपा खातीर बुन्यादी फातर बसयलो। भाईच्यो यादी दर एका गोंयकाराच्या काळजांत उरपाक आनी तांचो वावर समजुपाक हे स्मृती स्थळ आसा म्हूण मुखेलमंत्र्यान म्हायती दिल्या। RDXGOA खातीर मिरामारच्यान गौतम शिरोडकार। आमचे पणजेचे आमदार ज्यांच्यानी आयच्या भाईच्या जयंतीच्या निमित्तान आम्ही ब्लड डोनेशनचा कार्यक्रम एव्हरी इयर भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान जाता आणि आज पहिले डोनर आमचे पणजेचे आमदार बाबूश मोलसरात हांच्यांनी ब्लडूय बी डोनेट केल्ले आसा। भाईच्यो यादी ह्यो आमच्या काळजान उरच्यो आणि फक्त काळजानच न्हय तर आमच्या तकलेनूय उरच्यो आणि त्यो कायमच्यो काळजान आणि तकलेन उरपा खातीर आम्ही त्यांच्या जयंतीच्या निमित्तान म्हणजे भाई सदोदीत अमर उरचो सगळ्यांच्या मदीं हांव एक गजाल मुद्दामूच सांगता। म्हणजे भाईंचो अंत्यविधी जाल्या उपरांत आमकां दुख्ख अनावर जाल्लें, पण तें दुख्खच करून जावचें ना। तर भाईची याद ही सदांच गोंयकारांच्या मदीं उरपा खातीर आमी एक कार्यक्रम डिसायड केलो। भाईचें कार्य जें आसा हे गोंयच्या क्षेत्रात तेदेच मोठे आसा। हांव कित्याक सांगतलो की एकूय क्षेत्र अशें उरूंक ना की भाईन ताका टच करूंक ना। कित्याक तर सोशल वेलफेअर स्कीम पासून इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट पर्यंत आणि काल आमी सुरू केल्ली मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सव म्हणजे अंत्योदय तत्वाचेर काम करपी मनोहरभाई पर्रीकर आणि सायन्साचो विचार करपी मनोहरभाई पर्रीकर हाच्या मदीं सगळे कितें तें आयलें। हे सांगता आसतना म्हाका खूप अभिमान दिसता आता गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून, कारण मनोहरभाईंचे कार्य हे अत्यंत दुर्बल घटकापासून अंत्योदय पर्यंत म्हणजे सोशल सेक्टराच्या स्किमीचो कोणीच केन्ना विचार केलो ना। म्हाका दिसता म्हणजे कोण केन्ना विचारूय करूंक पावतना अशा पद्दतीच्यो येवजण्यो त्यांच्यानी आपल्या तकलेंतल्यान सुरू केले। फुडल्या 25 वर्सांचे विजन दवरून म्हणजे कोणी जर म्हणत की फुडल्या 25 वर्सांक गोंय राज्याक कसलें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय तर ऑलरेडी ताजे फक्त विजन न्ही तर ताची सुरवातूय बी ताची आखणी करून आणि ताची सुरवात कामाची जी आसता ही तांच्यांनी आपल्या हस्ते ऑलरेडी केल्या। म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांक व्हडली मेजर कांयच डेव्हलपमेंट आमकां आत्ता तरी हातात घेवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसना। तिसरो मांडवी पूल जाता आसतना हांव GSIDCचो व्हायस चेअरमॅन आशिल्लो। टिकाय जाली खरेंच गरज आहा काय कितें तिसऱ्या मांडवी पुलाची, म्हळ्यार एकमेव भाई म्हणजे आमकांय दिसतालें अरे खरेंच गरज आसा काय कितें। म्हणजे लोक चड उलोवंक लागले काय एकदा आमी कन्फ्युजनान वयता पळय न्ही तो विचार म्हाका खबर आसा। भाई GSIDCच्या बोर्ड मिटिंगेंत सांगलें तुमकां आतां कळचें ना म्हणपा लागलो। तुमकां जेन्ना तो पूल बांदलो तेज्या उपरांत तुमचो इम्पॉर्टन्स कळटलो। म्हणजे एखाद्या आमच्या डायरेक्टरान विचारलें ताका लोक सगळे बोवाळ करता म्हणजे खरेंच तिसऱ्या पुलाची गरज आहा काय कितें आमच्या एका डायरेक्टरान विचारलें तर तुका कळचें ना म्हणपा लागलो। तूं पळय आपूण आतां सांगना पूल जाल्या उपरांत तुमी सांगतले। आनी काही लोकांनी तिसऱ्या पुलाक विरोध सुद्दां केल्लो। तो विरोध न जुमानता त्यांनी सांगलो की तिसरो पूल जावंकूच जाय आणि मांडवीचो तिसरो पूल जाल्या उपरांत आयज पणजेकारूच न्हय तर पुराय गोंय आणि गोंय भायरसून येयल्ले ट्युरिस्ट त्या पुलाचो फक्त म्हणजे आस्वादूच घेयना तर आमकां केदो व्हडलें कंजेशन कमी जाता आणि विच इज एन अट्रॅक्शन फॉर द स्टेट ऑफ गोवा।